वास्कोन उदक साठून नाल्ल्याची दुर्दशा जाल्या। ह्या नाल्यांची शुक्रारा थळावो आमदार काल्लूस हांणी मुरगांव नगराध्यक्षा बरोबर पळोवणी केली। हे नाल्ला रोखडेच नितळ करपाक सुरवात करतले म्हण माहिती मुरगांव नगराध्यक्षान दिल्या। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक। जो आमचो हो रोड जो आसा तुमचे मेहता हॉल ते लक्ष्मी देवूळ आसा त्या सायडीक जे गटर खणलेलो म्युनिसिपालिटीन 5 म्हयने जाले। त्या गटराचें काम म्हणलें कॉन्क्रीट करून तो गटर बांदपाचो जालो। 5 म्हयने जाले ह्या म्युनिसिपालिटीन कांय लक्ष घालूंक ना, फक्त खणून दवरलो रोड। आनी त्या रोडाचो जो पूर्ण फायदो आसा जे मॅकानीक जे आसा जे गाडयेचे मॅकानीक आसा पूर्ण आख्खो रोड वापरता बिंदास। आणि हांव काल सीपीक मेळ्ळोलो। सीपी म्हणटा की PWDचें काम आपूण आपल्या 8 दिसां नंतर आपूण तें काम चालू करता म्हणालो। सो कालूच तेणी म्हाका सांगलें की आपूण इन्स्पेक्शन करता फाल्यां आनी सांगता कितें तें। म्हळ्यार 8 दिसां नंतर आतां म्युनिसिपालिटीची आमी अपेक्षा करपाची की केन्ना तयार जाता तो गटर। गोवातील वॉर्ड नंबर 11 आणि लास्ट मंथ ताचे बुडलेल्या पावसान आता हांव हॅपी विथ द चेअरपर्सनान ते काम स्टार्ट करता म्युनिसिपल कावन्सील फंड आणि विथीन 1 मंथ वर्क विल बी ओवर। जेन्ना व्हडलो पावस येयलो हांगा खंयसर फ्लडींग जालें, चोक जालें। म्हाका दिसता कितलींच वर्सां हांगा नल्ला आहा पळय तो क्लीन करूंक नासलेलो आनी आमच्या इंजिनियराच्या नजरेन येयलें तेन्ना आमी तो ओपन केल्लो जाल्यार तेजी परिस्थिती नासलेली की तेन्नाच सारको करपाक कळ्ळें न्हू। हांवें PWDक कळयलें, PWD टायम लागतलो, तेका लागून हांवें खंय तरी एमीन सीओन एक इनिशिएटीव घेवन आमचे जेईन म्हणूंक लागलें म्युनिसिपल फंडांतल्यान काम स्टार्ट करुया। तेका लागून आमी फास्ट प्रोसेस करून टेंडर करून खंय तरी प्रोसेस फास्ट केला आनी म्हाका दिसता एक 20-25 दिसां भितर हो नल्ला हांगासर रोड क्लोजर जाल्लो पळय, रोड केल्लो, लोकांक खूब त्रास जाले। तेका लागून हांव लोकांक सॉरी म्हणटा की खूब त्रास जाले। इवन बसी वयताले डायवर्शन जालें सायडीकच्यान आनी म्हाका दिसता 15-20 दिसान काम स्टार्ट जातलें आनी कंप्लीट जातलें। आतां फाल्यांच्यान काम स्टार्ट जातलें आनी 20 दिसां भितर कंप्लीट करतलें।